लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही। एक दोन तीन मागीर तो चार आणि तो पांच छाम कितें मेसता रे तू वगैरे पळया डिस्टर्ब करू नाका बेश्टो मडक्याचे नंबर काय कितें रे हे श्याम कितें मेसता रे पयशांच्यो लाखांच्यो खबऱ्यो काय कितें रे अमृत्या आता तुवें चुकयलो पळय म्हाका अरे कितें मेसता ते तरी सापापिया सांग मरे आगो हांव ताका वदोवच्यान तेंच विचारता हांव पूण तो म्हाजेर तापता माय तर मरे सद्या तापलाच आणि ह्या दिसांनी दोत्तू आप्पा सगळो बेजार जाल्लो सारको आसता आनी ताप ताप तापता हांव मेजतालो पूल कितले पूल बांदपाचो चीफ मिनिस्टरान खंय 6 पूल बांदपाची घोशणा केल्ली आसा हांव यादीक म्हणून तें दवरतालो आनी तुमी आतां डिस्टर्ब करता म्हाका अरे पण अशें सांग मरे कितेंय जावं हे सरकारान पूल बांदपाक तरी पावलां फुडें उखल्ल्यान आणि बायलां खातीर सुद्दां बशी सुरू केल्या तें गजाल खरी हांव पयरूच मरे फोंड्या वचून आयला फोण्या हय कित्याक राधिका नायकाक मेळपाक बी गेलें कितें तिने म्हाका सांगला तो फोंडेचो खंय विकास फाटली 10 वर्सां बंद आसा तो आतां खंय ती फुडें व्हरतली शाब्बास कितें तरी चल्लां कितें तरी कामां जाता अशें म्हाका दिसता अमृत्या दत्तू आप्पा खंय गेला गो हांवूय तेच म्हणटालो दत्तू आप्पाच्या बड्डेची तयारी जाल्या मरे तें सगळें आगोस्तीन पळयतलो आगो आगुस्तीन खंय तरी फॅमिलीक घेवन मुदासवांक गेला अशें आयकता मुगो केरळाक काय खंय तरी गेला खंय मुगो तो सारकें केलां मुगो नाजाल्यार आमी दत्तू आप्पाच्या बड्डेक जमतले आनी तयारी कांयचे काय हांव बाबा कांयच उलयना रे तो आगोस्तीन सगळीं कामां आपूण ओडून घेता आनी आपणें केला म्हणून मिरयता दोत्तू आप्पा कडल्यान मरे ताका भायरी पडटकूच तो जाग्यार येतलो दत्तू आप्पान बड्डे स्विकार केलो हें आयकून म्हाका खरेंच बरें दिसलें हां जाणा तूं म्हाकाय भाशण करपाची खूब उमेद आसा पूण आगोस्तीनचें हांव सुद्दां दिना ताका मरे ह्योच आपणाक जाय त्यो जाणवायो करपाक जाय हय 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 रे जिवाण्यात रे हे तो कितें म्हणटालो तर अरे मातसो वगीर राव पळया ना ना तुका न्हय रे तो हांगा कोण एकटो मदींच बडबडटा हय रे हे जिवाण्यात रे ते असली राजकारणान मरे जिवाण्या सोडटात तुका कळचें ना ते ना ना मागीर तुका हांव सांगता तुका मरे संवय जाल्या मदींच उलोवपाची तुमी जिवाणे म्हणटाले न्हू म्हणून म्हाका भंय दिसलो मरे म्हाकाय बी दोत्तू आप्पा ते जिवाणी तुमच्या आंगार बी येवना मू अरे ती जिवाणी परवडली रे पूण आतां ही पळय आहा पयलींची आमची ती चाबल्यार सुद्दां कळची ना कसले स्वरूप तर अरे कितें सांगू तुका चुट्ट्यो बी नासतात तशें सोरोप करून सोडटात राजकारणान हे मोपा विमानतळाक विरोध करपाचे चुट्ट्याचो सोरोप सोडला कळ्ळें मरे पूण कोणाच्या पांयांक चापता कोणाच्या हाताक चापता कोणाच्या खोटांक चापता चालूच उरताले न्हय मागीर हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा अरे बाबा तूं आतां पळय म्हाका विचारता हांवें मरे हें सगळें उलोवप सोडलां पत्रकार येतात कोण येतात बायट दिवप ना आपलें मत सांगप ना म्हाका कसलीच भानगड नाका दोत्तू आप्पा हालीं तुमी खंयच्याच विशयाचेर उलयना आमकां सामको हुस्को जाला आगो हुस्को पत्रकारांक जाला मिडियाक जाला तुका कित्याक दोत्तू आप्पाक मुगो आतां उलोवन मुगो वीट आयला कोणाकूय कितें सांग कांयच जावपाचें ना सुदारतलें जग म्हणटा पळय तो पिसो आतां म्हाका मुगो थोड्या तेंपा खातीर विश्रांती जाय दोतोर फट्टे तशेंच सांगतालो आमी खंय दत्तू आप्पाक थोडे तेंप रेस्ट दिवपाक जाय लोकांक दिसता की दत्तू आप्पा फक्त सरकाराक तासता म्हणून आतां मरे तूं शाणो कसो उलयलो पूण जेन्ना हांव पळय खरें उलयता पळय तेन्ना तें कोणाकूच दिसना कितें खरें तें आगो जेन्ना पर्रीकारान कितें बरें केलां पळय तेन्ना हांव तोखणाकूय करता ती तोखणाय करता ती कोणूच उलयना कसली तोखणाय आनी कित्याक लागून अरे पर्रीकारान पयलीं इफीक लागून रात दीस मरून काम केलें हांवें ताची तोखणाय केली आतां लुसोफोनिया गेमीक लागून मरे तो असोच रातची 12 2 जायसर फातोड जायसर एक एकदां काम करता तें हांव उलयता पूण हे लोक ताका तासतात कोण दोत्तू आप्पांनी कित्याक तासता आगो लोकांनी आतां बडबडपाक सुरवात केल्या पर्रीकार खंय आपल्या ऑफिसान 172 स्टाफ घेवन बसला आसतलो अरे सकाळ सान काम करप म्हणजे फकाणां
मदीं सकाळचो ड्रायव्हर आयला तो कितें रातचो उसरा मेरेन रावतलो ताका बदली करूंक नाका दुसरो कोण तरी म्हणटकूच ताका तें जाय तशें काम करता मरे तो उलयतल्याची तोंडां कोण धरतलो दोतू आप्पा बरें उलयता पळय तें कोणाक दिसना आनी मातशें चुकलां तें सांगलें की मागीर घे म्हाका दिसता दत्तू आप्पाच्या बड्डेक पर्रीकाराक चीफ गेस्ट हाडल्यार बरो जातलो हय हय तशेंच केल्यार बरें आगुस्तानाक सांगया आमी शट अप आय हॅव नो पॉलिटिकल बोन इन माय बॉडी तुम्ही बरं रोखडेच तिरतिरतात म्हाका तसलें कांयच नाका दोतोर शेखर साळकर म्हाका पयरूच मेळिल्लो आनी दोतू आप्पा विशीं ताका खूब आदर आसा ताका आपयल्यार कसो हय हय तशेंच केल्यार बरें अरे बाबा हांव कोण न्ह रे बाबा हांव सिंपल मनीस रे दोतोर साळकार बी कोण नाका पळया अरे आमचो दोतोर फट्टे आसा तो पुरो मरे दत्तू आप्पा ह्या दुसऱ्या जिवाण्या विशीं तुमकां कितें दिसता हे आनी कसले जिवाणे रे पुता काणेर दिवोड काय पास्को रे श्यामाक आनी दुसरे कसले जिवाणे दिसता रे हे रे वाटेर रस्त्यार लायला पळय ते रे एंट्री फी म्हणटा पळय ते दत्तू आप्पा तुमकां हेच्या बद्दल कितें दिसता वॉट डू यू थिंक अबाउट इट तूं कितें म्हाका पेपराचो चॅनलाचो करस्पॉन्डंट समजला सगळ्यो गोश्टी म्हाकाच विचारता तो पण घुसपा गोंधळ जेन्ना आमची जाता आमी तुमकांच विचारता न्ही बरें पूण म्हाका मरे आतां वेळ ना म्हाका मिटिंगेक वचपाक जाय पूण एक गजाल तुमकां वच्चे पयलीं सांगता भारताचे 301 कलम आसा पळय घटनेचे ते मरे आमकां सगळ्यांक मरे अख्ख्या देशान मुक्त वेपार करपाक चान्स दिता म्हणजे खंयसर वचूंक खंयसरूय वचून आमच्यांनी वेपार करूं येता आमच्या घटनेच्या 301 कलमा खाला कळ्ळें तुका पूण आतां हे पर्रीकारान कितें केलां पळय ती राज्याची येणावळ वाडोवंक जाय म्हणून केलां तेंय बरें आसा रे पूण गोंया खातीर आमी कितें करपाचें तुमी आमकां विचारतले कोण ही आपसुलातपणां मरे सारकी न्हू कळ्ळें हें म्हाका उलोवप ताचें योग्य दिसूंक ना सत्तेक लागून विसर पडटा काय कितें आसा आपल्या इतलो हुशार आनी कोणूच ना हे चिंतून अशें घडटा काय कितें आतां थोडे वाहनां पळय आहा म्हणजे ही जी गाडयो येता भायरसून तांकां ताणें वेगळे दवरल्यात 25% पास कितें तरी सवलत दिवपाचें केलां पूण निमणें कितें जालां मरे एक मुक्त वेपार पळय आसता करपाचो तेजेर खंय तरी आडखळी आयल्या पूण तेमानी हट्ट चालूच आसा न्ही हाचेर उपाय कितें अरे हांव हें सांगपाक कोण रे श्यामान विचारलें म्हण ताका समजयतालो पूण तें म्हाका कांय कळना भितरलें पूण हांव आयकून जाणा ऑस्ट्रेलिया कॅनडा आनी हेर कितल्याशाच देशांनी मरे हो मुक्त वेपार करता पळय ते सगळे पावर मरे हक्क अधिकार फक्त केंद्र सरकाराक आसता राज्य सरकाराक थंय ढवळ करूंक मेळना आमच्या देशात कायदे कितलेशेच न्ही दत्तू आप्पा पूण पाव कोणूच दिना रे खाट खूट जाले की नवो कायदो कायद्यान काम जातलें एक एकदां मरे अमृतें बरें हुशार काय उलयता आतां ते आमचे IPL क्रिकेटीचेच पळयना तूं शी सायबा नोटीचे कवळे पेळे आणि राशी कितल्याच जाणांच्या घरान मेळ्ळे श्याम ही गातन बरीच व्हडली आसा जाळ्यान नवे नवे शेवटे काळुंदरां चणक मोरसो सापडला धारासिंगाचो बिंदूय सापडलो जाळें बरेंच व्हडलें आहा बुकी जुगारी राजकारणी पयशेकार सगळें फटिंगाचें राज्य अरे हातून मरे कांयच नवल ना सगळो मरे पयशांचो मोह आनी पयसो एकठांय करपाचो एकदां तुका एक हें व्यसन कशें लागलें मरे मागीर सगळें काबार आनी तूं फुडें सुदारपाचो ना आनी आतां ते कितें तरी एंटी बॅटींग कायदो लावंक सोदतात कांय जावपाचें ना नवो कायदो कांय जावपाचें ना अरे अंपायर भितर प्लेयर भितर आयोजक भितर सगळे लोक भितर घुसपाल्यात कोणाक म्हणून तूं सोदतलो पूण दोतू आप्पा हाजेर उपाय कांयच ना म्हणटा तुमी दत्तू आप्पा बर्थडे दिसा तुमी बरे विचार दिवपी एक बरें भाशण दिवपाक जाय हां हय तुमीच आमकां उजवाड दिवपी सुवार्थ आनी मदानपणां सगळी वाट लायल्या लोकशायेची सुवार्थ आनी मदानपणां सगळी वाट लायल्या लोकशायेची सगळी पयशांची आसक्ती खंय आसा देशभक्ती सगळी पयशांची आसक्ती खंय आसा देशभक्ती लोकशायेंत लोकांची शक्ती तिकाच लागली आता सुक्ती ओम शांती 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 लोकशाही दोतू आप्पाचो वाडदिवस करता ते बरें आसा गो पूण मो ह्या आगोस्तीनाक मो जीव खालो मो सामको आं सगळेंच काम आपूण करूंक सोदता मगो तो हें आपूण करता म्हणटा केकीची ऑर्डर आपूण दिता म्हणटा केटरींग आपूण दिता म्हणटा हांव नको वे दोतू आप्पा कसो विश्वास दवरता पळय ते ह्या लोकांचेर दोतू आप्पाक वायट दिसतलें म्हणून मग आयलें ल्हानशें भाशण करतलें गो पूण हो आगोस्तीन वाजून खंय पावलो आणि केक खंय पावलो तर त्या ओरिजिनाक मातसो
फोन लाय पळोवया. राव एक मिनिट राव. पयलींच मरे दोत्तू आप्पाक मरे असले ते बर्थडे प्रोग्राम बी आवडना आनी हो आगोस्तिनाचो गाळ वेपार पळयत जाल्यार मरे दोत्तू आप्पा सामको तापार जातलो. राव एक मिनिट राव करता कॉल करता राव ताका पळयता खंय पावला तो. हॅलो येस येस नो नो आगोस्तिनाक रे जावं नाका रे सांगते आयक. होय होय I tell you, this is Dattu Appa's event. Come on, I want cake within 5 minutes. Our event manager. The Sham Kond re, Sham Kond, they are all my assistant. Today is the Dattu Appa's birthday. अरे हांवें इव्हेंट मॅनेजर म्हणून सगळें मागून घेतलें आनी ताणें तें ऑफर म्हाका दिलां. होय सोच मले. ओके अमृते इंग यो. आगोस्ती तू मरे लोकांचे बेश्टेच प्रेशर वाडयता. अजून हांगा कांय तयारी जावना मरे आनी दोत्तू आप्पा बी प्रगट जालो जाल्यार रे. मागीर खायात तापोवणी. हॅपी बर्थडे दिसा तुमकां कशें लागता तो पळया पातळ्यो. श्याम तू चोड उलयताय तू. अरे दीस इज आगोस्तीन. दुबय हांवें कितले इव्हेंट मॅनेज केले रे. दातू आप्पा येना मोतीन दोराय. अरे तोकली उजार कराय. हांवें त्या दोतोर फाटेक थिंगा बोस म्हणून सांगला. कोणा लागीं आमच्या दातू आप्पा लागीं. कित्याक ताका सांगलां ते कडेन उलयत राव गजाली करीत राव. म्हजो फोन येतरी मागीर तो दोतोर फट्टे ताका घेवन हांगा एस्कॉर्ट करीत येतलो. आनी ते केटरिंग बी बरें सांगला मरे. आनी बशी कशी प्लेट रे 80 रुपया काय 100 रुपया रे. आमचे बरें आसा रे नाल्यार दोत्तू आप्पा बेश्टोच पिकार जातलो. तूं कित्याक काडवडी काडटाय गो अमृते. कित्याक टेन्शन घेयना काय. सगळें सारकें जातलें. वी आर हियर फॉर जॉय बर्थडे ऑफ आवर बिलवड दातू आप्पा. श्याम मंगल लोक येवपाक सुरू जाला. तांकां सारके बसयात. अरे केक खूंय पावलो. यो श्याम मंगल तांकां हेल्प कर रे श्याम. कोता हय आसूं. सामावून काड. एक कोताय. ओके सुरी नाईफ. ओके खंय दवरला रे. दे दर रे. पळय कशी जाय ती दर. आगो अमृत्या जाली मुगो सगळी तयारी. जाली पळय दत्तू आप्पा येयलो. तूं व्हडलो नेट मारतालो मरे. आतां येतलो मागीर येतलो. येयलो मरे तो. जाली मुगो तयारी. दोत्तू आप्पा यो बस. दातू आप्पा फोन करचे आदींच कित्याक येयलो. अरे बाबा म्हाका त्यो फॉर्मेलिटी बी आवडनान रे. कळ्ळें मरे. मनशान मरे कशें सिंपल आसचें. तूं फोन करतलो हांव कोण VIP येवपाक मागीर. म्हाजो टायम जालो हांव आयलो. तुमची तयारी जाल्या काय ना. व्हडलें काय घेवन बसपाचें ना. चल तुमी बर्थडे सेलिब्रेट करुया म्हणला म्हणून हांवें संमती दिल्या. आगोस्तीन सुरू करता मरे. बेगीन सुरू कर. संवसारांत खूब लोक जियेतात पूण जे परी दत्तू आप्पा वर्क कोता तशें वर्क आनी कोणूच कोना. गोंयांत आज एकलोच मनीस फामाद आहा. बाकी सगळे फोटींग चोड जाल्या. आमच्या मदीं आज दत्तू आप्पा आहा. द ग्रेट दत्तू आप्पा इज हियर. हो आमकां काळोखांत उजवाड दिवपी मनीस. आमच्या फाटल्यान जायत्या वखदार आमकां गायड करपी मनीस. हांव देवा लागीं मागतां की तुका असोच व्हड सावंड पीस ऑफ मायंड देवान दिवनी. आतां हांव दत्तू आप्पा लागीं रिक्वेस्ट करतां तांणी केक कापून आयचो बर्थडे सेलिब्रेट करचो.